मडगावच्या रवींद्र भवन आणि लोकमान्य सोसायटीन मिळून बायलां खातीर 6 दिसांची सॉफ्टवेअर मेकिंग कार्यशाळा घेतली। कार्यशाळेत वांटेकार जाल्ल्या 50 जाणांक आयतारा प्रमाणपत्रां दिली। इतले मजगती फातोड्डेच्या पॅरिशरांनी मदर्स डे निमतान अवर लेडी ऑफ रोजरीचे फेस्त मनयले। मडगावच्या बायलां खातीर रवींद्र भवन आणि लोकमान्य सोसायटीन सॉफ्ट टॉय तयार करपाची कार्यशाळा घेतली। 6 दिसांचे हे कार्यशाळेत शांती देसायन सुमार 50 बायलांक आकर्षक बावले तयार करपाक शिकयले। शिकिल्ले गजालींचो उपयोग कामधंद्या खातीर करचो म्हूण दामू नायकान उलो मारलो। खरोखर सुंदर बरे हे केल्ले आसा, शांतीन खूप बरे प्रयत्न केल्ले आसा। म्हाका दिसता तेजे फळ केन्ना येतलें, म्हणजे आमचो जेन्ना भुरगो स्कुलाक वता आनी तो आपूण पास जालो म्हणून धांवट जेन्ना घरा येता तेन्ना आवय जितले पळय सूख आसतलें, दोळ्यांतल्यान जेन्ना दुख आसतलें न्ही, तितलें सूख हें पळय तुमी स्वता तयार केलें पळय न्ही, तेन्ना कोण तरी एप्रिशिएट करतलो आनी विकती घेतलो तेन्ना मेळटली। ते जस्ट फॉर द सेक ऑफ शिकपाक लागून म्हणून सोडनासतना एक एंटरप्रेन्युअर म्हणून, एक बिझनेस म्हणून, एक नाल्यार दुसऱ्याक तरी शिकोवपाक म्हणून फुडें वरात जाल्यार म्हाका फातोड्डेच्या पॅरिशनरांनी मायाच्या दुसऱ्या आयतारा मदर्स डे मनयलो। अवर लेडी ऑफ रोजरीच्या फेस्ता निमित्तान इंगर्जीन कितल्योश्योच कार्यावळी जाल्यो। सकाळचे मीस आणि उपरांत फेस्त जाले। फादर आल्वारो मार्टिन्साचे मीस जाले। मायाचे दुसऱ्या आयताराक आमी ही परब समरपता आनी आयच्या दिसा नुयस रुजाय सायबिणीची परब आमी समरपता। पूण आमी आमचे आवयचो दिसूय आमी पाळटा आनी हे खुशालकायेची दुपेत खुशालकाय आमी आमचे परबेक दिता। कित्याक ही आवय जावन आसा जेन्ना जेजून खुर्सार मरता आसतना आपले शिसांक म्हणलें ही जावन आसा तुमची आवय आनी शिसाक म्हणलें ही तुजी तुजो पूत। आनी हे भाशेन आमकां आमची सायबीण माय आमची माय करून आमकां दिली। म्हणटकूच हो खुशालकायेचो दीस हांव सगल्यांक आवडयता। आंकवार मारीच्या पावलांनी आमी चलुया आनी जी रुजाय सायबीणीची आमी परब करता घर घरांनी आमी ताची रुजाय करून ताचे मागणे करून आमी ही परब सगल्यांक आवडयता आनी तिचे भाशेन ताची देख घेवन आमी तिचे भाशेन जावंक आमचे आवडे आमचे मागणे। प्रुडंटा खातीर सावियो डायस। गोंयांत स्क्वॉश खेळाक बऱ्यापैकी फुडार आसा हें गोंयच्यान वयर सरपी उदेत्या स्क्वॉश प्लेयरा वयल्यान कळटा। 12 वर्साचो वास्कोचो यश फडटे राष्ट्रीय स्क्वॉश सर्तीन वस्तादपण जोडून आतां भारताच्या टिमींत सिलेक्ट जाला। अशी कामगिरी करपी यश गोंयचो पयलो चलो। ह्या पयलीं आकांक्षा साळुंकेन चलयांचे सर्तीन भारताचें प्रतिनिधित्व केलां। हालींच चेन्नईत जाल्ले राष्ट्रीय स्क्वॉश फेडरेशनाची 13 वर्सां पिराये सकयल्या गटान यश फडतेन वस्तादपण जोडलें। ही सर्त जातकच ताणें इराणाक जावपी आशियाई सर्ती खातीर घेतिल्ले निवड सर्तीन बरी कामगिरी करून भारताच्या पंगडान जागो निश्चित केलो। तोखणायेची गजाल म्हळ्यार यश ह्या सर्तींनी एकूय सेट हरूंक ना। आवय बापूय आपल्याक सदांच प्रोत्साहन दिता म्हूण आपल्याक यश मेळटा अशें यश म्हणटा। All because of the support of my parents, the school and all my friends. This will not be possible. Like everyone, all my friends, my coach, everyone is supporting me, and all because of this I got selected now. Here, were you confident of your preparations? Like last time I was in the selection I came 5th. The top 4 had to go, so this time last time it was an experience how to prepare, and so this time I prepared very hard and I knew what to do. So in this time I was confident I'll perform well and get selected. And as well same thing as well as the ISA Junior Open, the same people met me and I tried to beat them as low as possible. आता जुनात जावपी आशियाई सर्तीन बरी कामगिरी करपाची मोख यशान दवरल्या। Know what, like I'm looking at watching videos about the players and all those things. So now I'm like after I'll talk to my coach how to practice, and he'll like show me what to do on what time and all diets and everything. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। इतल्यान खबराचित्र हांगा सोंपता। नमस्कार।
तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.